स्टुडंटाचो एक प्रोग्राम जाता रावंड टेबल. तुम्ही जर रेग्युलर व्ह्युअर आसा जाल्यार BJP काँग्रेस अँड स्मार्टफोनचो एपिसोड याद आसतलो. जर कोणाक खबर ना जाल्यार 17 एप्रिलाचो हो एपिसोड मुजरत पळयात. हांव इतल्याच खातीर सांगता कारण BJP ही सदांच एक ऑर्गनायज पार्टी कशी वागता. पोंडा इलेक्शनाचें सांगचें जाल्यार BJPचो हो एक मास्टर स्ट्रोक. फाटल्या विधानसभा निवडणुकीत रवी जस्ट 77 मतांनी जिखिल्लो. जर रवीक 7,514 तर केतन भाटीकर हांकां 7,437 मतां मेळिल्लीं. सो दोगांचें वर्चस्व सामकेंच आशिल्लें. म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शनाक BJPन आपले पॅनल डिक्लेअर केला. ऑब्वियसली जे जिखतले ते BJPचेच आसतले. दुसरी कडेन केतन भाटीकरचो रायझिंग पोंडा पॅनल. केतन भाटीकर हो एक BJP लिडर आणि MGP BJPचे अलायन्स आसा. भाटीकर हे BJP सिंपथायझर सुद्धा म्हूण पळयले वतात. सो आता जरी रायझिंग पोंडा म्हूण निवडून आयलो तरी ते सेपरेट रावतले काय ही संभावना ना म्हणपा सारकीच आसा. सो परत ते सुद्धा BJPन वतले काय ही गजाल BJPक सामकी खबर आसा. ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी लोकांकडे चर्चा केली. पळयात लोक कितें उलयतात ते. हे पॉलिटिक्स म्हणजे कित्याक आतां काँग्रेसींतले BJPन वयतात, काँग्रेसींतले BJPन वयतात. येदो व्हडलो कलाकार BJPन गेलो. कितें आतां हे कलाकार परत खंयचे पॅनल परत तांकां सपोर्ट करतले. पण लोकांचो हें न्ही, हें आमी उलयना. मागीर कितें आतां उलयता तेजेर मागीर पेज येता. MGPचें आनी BJPचें कशें आसा तें तुमकां खबर आसा. पूण फाल्यां जर सगळे निवडून आयले सगळे एकत्र जावपाचे चडशी चान्सीस आसा. BJPचेच म्हणू शकता. BJPचे जाल्ल्या भशेन म्हणू शकता तुमी. सगळे एकूच जाले आवडे आमी सगळे डे टू डे लोक आपले ऑप्शन जे आसा पळय ते चेंज करता. कितले तरी बरे केले आणि हे केले जाल्यार आतां BJPचे पॅनल करतात त्यांनी. ताचे फोंड्या BJPतली म्हण फोंड्या कितले तूं चैतन भाटीकार, राजेश वेरकार खंयच्यान पण आतां रवी नायकाचे पॅनल.